आम्ही सेल्फी संस्कृतीन जीवन आसा. हांव वचें म्हाका साल्वार करूं हांव मात्र पुरो. म्हाका हेरांची गरज ना. कोणेंच म्हाका कितेंच करूंक जायना. पातकान मरून घेतली स्थिती, फाटी येवनची आशा सांगलेली स्थिती, खंयच्याय स्थितीर आसल्यार देव आमकां सोदूंक येता. म्हज्या भोवगाळ भवनो आनी भयणीनो, प्राजीत काळाच्या 5व्या आयताराक आमी येवन पावल्या. आयच्या आयताराक लाजराची काणी आमच्या नियाळाक दिल्ली आसा. ह्या फाटल्या प्राजिताच्या थोड्या आयतारांनी आपुरबायेचे विशय आमच्या नियाळाक दवरले. पोरच्यानय ताच्या वयल्या आयतारा समार्याचे स्त्रिये विशांत वांजेल आशिल्लो. आमची थामनांतली बागानांतली तान जेजू मात्र बगयता हो आशिल्लो वांजेलाचो फाट. पोरच्या आयतारा कुड्ड्या मनशाक जेजून दिस्त दिवच्या विशांत आशिल्लो वांशे. आमी आत्मीक रितीन कुरडे. आमचें आणलेपण जेजू मात्र खाण उडोवंक आनी आमकां आत्मीक दिस्त दिवंक शकता म्हणून आमी नियाळ केलो. आनी आयच्या आयतारा लाजराक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवचें घडीत आमी नियाळ केल्या. आनी ह्या वांजेलांतल्यान आमी सकट एक वा एक रितीन आत्मीक रितीन मेल्ले आसा. जेजू जो आसा जीव आनी जिवानपण तो मात्र आमकां नवो जीव दिवंक शकता. देखून आमी बाळचे कसलें जिवीत जळोवंक जेजू सरशीं वचचे हो आसा विशय आमचे शिकवणेचो. भोव आनी भयणीनो, आमी सेल्फी संस्कृतीन जीवन आसा. ही आमची संस्कृती स्वावलंबीत संस्कृती अशें म्हणून आमी म्हणयत. तशें म्हळ्यार हांव वचें म्हाका साल्वार करूंक हांव मात्र पुरो. म्हाका हेरांची गरज ना. हांव गोडवंत, हांव सत्यवंत, म्हाका कितेंय करूंक जाता, कोणेंच म्हाका कितेंच करूंक जायना अशें म्हणून आमी चिंतचे आसा. भावांनो आनी भयणीनो, कोरोना व्हायरस उज्या भाशेन सगळ्या संवसारान विस्तारून आसा. वोट राष्ट्रांक हे पिडेन येदोळूच ग्राशिला. हे पिडेन आमकां एक लिसांव शिकयलां की हांगा खंयचेय शाश्वत न्हय. सगळें सरता. देव एकलो मात्र बाळटा. देव मात्र आमची भद्रती. आमचो दुडू, आमची जाणवाय, आमच्या लागीं आमच्यो वस्तू, आमची मनशां, या आमची वखदां, आमचें विज्ञान, या आमची प्रगती हे कितेंय आमकां साल्वार करूंक शकना. तर कोण आमकां नवो जीव दिवंक शकता? कोण आमकां नवो जीव दिता? तो जेजू मात्र. तो केवल एक शिकवणदार, अचर्यांगार या एक बरो मनीस, मान मनीस न्हय. तो आसा आमचो, म्हजो आनी तुजो सोडवणदार. पातकाच्या जाळान सांपडलेल्या आमकां तो मात्र भायर काडूंक शकता. हे आमी आयच्या सुवातेन पळयता. पवित्र पुस्तकांत जेजून ते जाणां जीव दिल्ल्या विशांत आमकां आयकोंक मेळटा. पयल्यान पयलें जेजू जायराचे दुवेक जिवंत करता. त्या उपरांत आमी पळयता जेजू त्या विधवेच्या एकाच पुताक जिवंत उठयता. आनी तिसऱ्यान आज आमी वांजेलांत आयकल्ले बरी जेजू लाजराक जिवंत उठयता. सांत आगोस्तीन ही तिनी गणितां विवर्सून म्हणटा की ही 3 गणितां आमच्या जिणेंतल्या 3 हंतांच्या मरणा विशांत आमकां माहिती दितात. ही 3 गणितां आमच्या आत्मीक जिणेंतल्या 3 हंतांच्या मरणा विशांत आमकां माहिती दितात. जायराचें दूख ते थोड्याच वेळा आदी सरले. त्या सकलांच्या की ल्हान, सकलांच्या की धाकटे. दुसऱ्यान तो तरणाटो विधवेचो पोत. तो येदोळूच मरून ताका निके पोंको सिमेत्वेच्या वाटेर ते आसले. आनी निमाणो लाजर तो मरून येदोळूच 4 दीस जाल्ले. तो फोंडान कुसोन आयिल्लो. आमी आत्मीक रितीन ह्या 3 हंतांनी मरयत. आमी भोवनो भयणीनो आत्मीक रितीन ह्या 3 हंतांनी मरयत. थोड्याच काळा आदी पातकान मरून घेतली स्थिती. ह्या येदोळच पातकान आसून
थंय फाटी येवंक जायना तसली ह्या फाटी येवची आशा सांगलेली असते ते ह्या पातकान कुसून वचून फाटी येवंक आदले जाल्ले असते ते खंयच्याय स्थितीर आमी आसो खंयच्याय स्थितीर आसल्यार देव आमकां सोदूंक येता. देव आमकां मरोवंक सोडिना. ताणें आमकां जीव आपयला. तो आमकां खटल्या वयर तावन जावं पुरो या पेटे भितर तावन जावं पुरो या त्या फोंडाच्या कुसाडाय तावन जावं पुरो तो आमकां भायर काडटा. जेजून आपूण जीव दिवंक आयला. भरपूर तरान तो दिवंक आयला म्हणून एक फावटी सांगिल्लें. आपूण जीव दिवंक आयला. भरपूर तरान तो जीव दिवंक आयला म्हणून जेजून सांगिल्लें. तो मनशांक आत्मीक जीव दिवंक कितलो वोत धाडटा, कितलो आश येता, कितलो लाल येता म्हणून जुआवन फुडें ह्या गणिताक विवरसिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें जेजू थंय येवन विचारता, तुमी ताका खंय मातयेक पायला या तुमी ताका खंय फोडला, तो खंय आसा. भोवनो भयणो, देव मनशा कुळाक आदीं तावन सोदून आसा. तो एका रितीन सोदलेले म्हणून आमी म्हणयत. देव एक सोदलेले. आमी पाताक कर ताचे तावन पयस वेता तेन्ना वचून पयल्यान मार गेली अशें म्हणून तो केन्नाच आमी म्हणलें बरें म्हणना. आदमांनी येव ताचे तावन पयस गेल्ले वेळार तो तांकां सोदून आयलो. तूं खंय आसाय, तुमी खंय आसात. ताणें भोव एक फुटान विचारलें ते सवाल. कायनान आबेलाक जीवशी मारले वेळार तुजो भाव खंय आसा म्हणून देवान विचारलें. आज तो लाजर खंय आसा, खंय ताका मातयेक पायला म्हणून विचारता. तशें म्हळ्यार देव आमकां केदाळ सोदून आसा. आमी केदाळ ताचे तावन पयस वता. तो आमकां विचारता, तूं खंय आसाय, केदाळ तूं फाटी येताय. तूं येता म्हणसर म्हाका समाधान ना, म्हाका संतोश ना, म्हाका शांती ना. आमचे विणे ताका जीव जायना. आमकां ताचे विणे जीव जायनाय. भोव भयणो, फुडें जेजू फोंडा लागीं येता आनी थंयसर तो रडटा, तो दुखां गडयता. आपल्या इश्टाच्या मरणान ताका दूख हाडलां जाल्यात. पूण आत्मीक दृश्टेन आमी पळयलें तर देव आमचें धारून जाल्लें काळीज पळोवन रडटा. आमची पातकां ताका दूख हाडयतात. देव आपल्या भुरग्यांचें मरण आशेना. बदलाक ताचे उत्तार धिक्कार कर, ताचे वाटेक पाट कर. मरणाचे सावळ्यांत आमी जियोचे पळयतना ताका दुखता. तो आजून मनशांच्या पातका पासून रडटा. फुडें आमी पळयता जेजू लाजराच्या फोंडा कडेन येवन व्हडल्यान भोप मारता. जेजू व्हडल्यान भोप मारता. आमचे पातकी जिणे हांव चिंता मस्त फावटी आमचे कान केप्प करतात. आमची पातकी जिणी आमचे कान केप्प करतात. आमकां कोणायचे आयकना देखून देव भोप घालता. देवाक भोप घालेचें पडटा. आमकां आमच्या फोंडांतले उठोवंक तो भोप घालता. संवसार आसतना देवान मारली ती भोब उजवाड जावन आनी त्या काळोखांतल्यान उजवाड वयर आयलो. तसो तो अरंबा आनी तावन आशिल्लो देवाचो शब्द आज लाजराच्या फोंडा कडेन व्हडल्यान भोप घालता, भोप मारता. लाजरा भायर आनी लाजर मरणांतलो फुटोन भायर येता. भावानी भयणी, कसो जेजू तुका आनी म्हाका म्हजें आनी तुजें नांव काडून आपयता. रागांतले, मोसरांतले, हग्यांतले, नामोगसाण्यांतले, गर्वांतले, हंकारांतले, वडविकायांतले, फारीकपणांतले, आळसायांतले, बेजबाबदारेच्या जिवितांतले भायर ये. भितर कुसा नाका. तुका जिवीत दिवंक म्हणून हांव आयलो. तुका जिविताक आपयला. तुवें खऱ्याळ जायचें, क्रियाळ जायचें. तुवें हेरांक तुजो जीव दिवचें. काळोखांत हिवंत आंकूंक नाका, उजवाडाक ये म्हणून तो आज भोब मारता आनी आमकां आमच्या फोंडांत तावन भायर आपयता. निमाण्या भावनो भयणो, जेजू म्हणटा ताका सोडया तूं वचूं, ताका सोडया तूं वचूं. पूण थंय अशें म्हणून तो थंयसर जमो जाल्ल्या लोकांक ताका म्हणजे लाजरासाक सोडोवंक सांगता.
देवान आमकां स्वतंत्र जावन जियोवंक रचला. आमी बांदपासांत आसचें ताका नाका. तो आमकां आमच्या बांदपासांतल्यान सोडोवंक येता. तर आमी ताचे सरशें या. ताणें दिवची सुटका आमी जोडून स्वतंत्र भाव आनी भयणी जावन जियोवंक प्रयत्न करया. आमी आमच्या पक्काच्या बांदपासांतल्यान सुटोवन हेरांक आमी सोडोवंक आसा, हेरांक आमी सुटोवंक आसा. तांच्या वाटेक आमी दिवो जावंक आसा. जेजू जायते फावटी आमच्या फोंडांतल्यान पाशार जाता, ह्या फोंडा बदलेन तो पाशार जाता. फोंडांत आसल्या आमकां ताचो ताळो आयकता गे. तो ताळो आयकून आमी फोंडांतल्यान भायर येवन ताच्या गोपांत तवळ तवळ वेता गे. सोम्या आमचो फोंड उक्तो कर, आमकां भायर हाड, आमकां नवें जिवीत दी. आमेन.